गोयच्या भागांत समस्या पळोवपाक क्रिसमस डेची खूब खूब परबी. जिजस क्रायस्टची जन्माची परब म्हणल्यारूच क्रिसमस. हो सण गोंयान व्हडा दबाज्यान मनयतात. हो सण फक्त क्रिस्तांव बांदवूच न्हय पण हेर धर्माचे लोकूय मेळोन मिसळून मनयतात. म्हाका म्हज्या भुरगेपणांतल्यान याद आसा की आमी आमच्या ल्हानपणांत क्रीप करतालीं, सांता क्लॉजची वाट पळयतालीं आनी हीच परंपरा आमी आजुनूय चालू दवरल्या. हो सण म्हणल्यारूच खरेंच खूब उमेद आनी खूब मजा. सगळे कडेन वेगळोच एक एटमॉस्फियर आसता, सगळे कडेन उमेद पसरयल्ली आसता आनी सगळ्यांच्या तोंडाचेर एक वेगळेंच हास्य आसता. आनी हेच हास्य पसरोवपाक आनी होच क्रिसमस डे सेलिब्रेशन आमी हांगा सेलिब्रेट करपाक आमी आयल्या पिलेन हांगासर सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट ह्या चर्चीन. आनी हांगासर भरपूर आमच्या खातीर तयारी केल्या. हांगा सुंदर अशें डेकोरेशन केलां, सगळे कडेन वेगवेगळी स्टार्स लायल्या, सांता क्लॉज आसा हांगासर आनी खूब हांगासर आयज धमाल येवपाची आसा. कित्याक सगळे जे आमचे पार्टिसिपंट आसात ते उमेदीन हांगासर बरे न्हेसून आयल्यात आनी तुमी म्हाकाय पळोवंक शकतात. सो सगळे कडेन खरेंच उमेद आनी उमेद आसा. सो हीच उमेद आमी फुडें व्हरुया आनी खेळुया आमचो आयचो भाग जो आसा क्रिसमस डे स्पेशल भाग. पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हटके. जरा हटकेच्या आयच्या क्रिसमस डे स्पेशल एपिसोडान आमच्या सगळ्या हांगासर जमिल्ल्या पार्टिसिपंटांक मनापासून येवकार. तशेंच हांगासर आमच्या बरोबर ह्या चर्चचे फादर आसा, फादर सॅबी, जेंच्यांनी हांगासर सगळी अरेंजमेंट्स केल्या आनी सगळ्या हांगासर जमयला. आनी थोड्याच वेळान आमी आमच्या कार्यक्रमाक सुरवात करतली. सगळ्यांक पयलीं तांकां मनापासून देव बरें करूं. आनी आमच्या बरोबर आसा हांगासर मॅडम एल्विरा, जी हांगासर आशिल्ल्या सगळ्या पार्टिसिपंटांक प्रोत्साहीत करतली, दोन उतरां सांगतली. A very warm welcome to today's mega event, the Christmas tree celebration at St. John the Baptist Church, Pilen. On behalf of our parish priest, Father Sabi, I welcome the beautiful team, the very efficient team of Prudent TV Media, the whole team that has taken a lot of initiative to come here and capture the whole event for us. So children and parents and all our elders gathered here, a very warm welcome. I hope you'll have a wonderful time in this evening. God bless. थँक्यू फादर. थँक्यू सो मच. आता वेळ जाला आमच्या आयच्या क्रिसमस सेलिब्रेशनाची सुरवात करपाची. आनी हांगासर तुमी पळयतात की हांगासर आमची सगळी हांगा पार्टिसिपंट जी आसा ही उमेदीन सगळी जमल्या. सुंदर सुंदर तेंच्यांनी आउटफिट्स घातल्या, बरे फूल क्रिसमस हांगासर एटमॉस्फियर क्रिएट केला. खरेंच उमेद दिसता तांची स्मायलींग फेसीस पळोवपाक आनी आयचो एपिसोडाक सुरवात करपाक. आनी सगळ्यांक खबर आसा आमचो पयलो रावंड जो आसता तो फुगोट्यांचो रावंड आसा. आनी फुगोट्याच्या रावंडाक आमकां पार्टिसिपंट कोण मेळटा पळोवया. आमच्या बरोबर हांगासर एक ल्हानशी बाय आसा. ओके बाय, फुडें यो. सो आमी पार्टिसिपंट पळोवया कोण आसा आमच्या बरोबर ती फर्स्ट रावंडाची. ओके, सो फर्स्ट पार्टिसिपंट अविला. टाळ्यो मारून सगळ्या पार्टिसिपंटांचे स्वागत करा, त्यांचे प्रोत्साहन दियात तांकां. रमोला, रोजी विक्टोरिया. ओके, फोर्थ पार्टिसिपंट आसा नायजल एंगलबर्ट. पांचवे पार्टिसिपंट पळोवया कोण, लॉरा गोम्स. आनी शेवटचे पार्टिसिपंट आसा Gregory आब्रेव. ओके, टाळ्यो मारा सगळ्या पार्टिसिपंटां. ही सगळे पार्टिसिपंट खेळटली आमचो पयलो रावंड जो आसा फुगड्यांचो रावंड. ओके, पयल्या रावंडाचो फुगट्यांचो पयलो क्वेश्चन तुमकां सोंपोचो क्वेश्चन तुमकां दिता आमच्या गोंयच्या पॉलिटिक्साचो. तो मडगांवचे MLA कोण? मडगांवचो MLA दिगंबर कामत. आन्सर दिला दिगंबर कामत. आनी पयलोच आन्सर रायट आसा. मोठ्यान ताळयो जाली तांच्या खातीर. आनी तुमचें नांव कितें? ग्रेगरी आब्रेव. ओके, आनी तुमकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपीज कॅश. कॉंग्रेच्युलेशन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन तुका. ओके, सारको आयक. इंग्लीश अल्फेबेटांतलो खंयचो अल्फेबेट विच हॅज मोस्ट वॉटर इन इट?
One English alphabet which has most of water in it. You can guess one alphabet. Okay, the answer आहे ना. तुका खबर आसा? Okay, तुका खबर आसा? तुका? Okay, audience कोणाला try करपाक जाय? Okay, हांगासर आमकां एल्विरा आन्सर दिता. It is C, letter C. Okay, आणि आन्सर राईट आसा, लेटर C. Okay, so एल्विराक मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपीज कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स एल्विरा. Thank you. Okay, next question तुका. खंयचो एनिमल आसा जाची लॉंगेस्ट टेल आसा? वन एनिमल विच हॅज अ लॉंगेस्ट टेल. Kangaroo. आन्सर दिला कॅंगरू आणि त्याचे उत्तर चुकला. तुका खबर आसा? तुका? ओके, परत एक फावटी ऑडियन्स आहे बट प्रॉम्प्ट करप ना. ओके, Crocodile. रॉंग आन्सर. ओके हांगासर आमकां आन्सर मेळटा. Giraffe. ओके, आन्सर दिला जिराफ. आणि नाव सांग तुझे. Marvin. हो आन्सर मॉविनान दिला आणि मॉविनाक मोठ्यान ताळयो जावनी. मॉविन तुझ्या बरोबर कोण आयला? Daddy. ओके, सो मॉविनचे डॅडी सांगता की मॉविनाक मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपीज कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स मॉविन. ओके, सो तुमचो टर्न. एक अशी वस्तू आसा तेका भरपूर रिंग्स आसा पण तेका फिंगर्स ना. रिंग्स आसा पण फिंगर्स ना अशी कितें वस्तू आसा? यू कॅन गेस समथींग. जेका रिंग्स आसा, डोंट प्रॉम्प्ट आन्सर्स. ओके, तांकां खबर ना. तुका खबर आसा? इयरिंग्स. नो. गुड ट्राय. राव तुमकां रावता. ओके, फुडें यो. Telephone. ओके, त्याने आन्सर दिला टेलिफोन आणि त्याचे आन्सर सारखे आसा. मोठ्यान ताळयो जावनी तेका. आणि तेका मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपीज कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. युअर टर्न. स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. राव येता तुमचे कडेन. तेका पयलीं चान्स दिवया. तांकां येना. तुका येता? ओके, ऑडियन्सान राव. हेवटेन पळया, कोणाक खबर आसा हेवटेन? ना, तुमकां चान्स ना न्ही. ओके, यो फुडें. तू यो फुडें. तू सांग आन्सर सांग. Costa Rica. Pakistan. Goa. Auntie. And Monaco. पुढे कोणाक सांगला आन्सर ते. राव आन्सर आयलो राव. London. पुढे. London. नो बेबी. ओके, आमकां हांगासर आन्सर आयकपाक येयला. राव. Vatican City. त्याने आन्सर दिला वॅटिकन सिटी आणि त्याचे आन्सर सारखेच. नाव सांग तुझे. Joachim. जोखीम तुझ्या बरोबर कोण आयला हांगा? ओके, जोखीमाची मम्मा फाटल्यान आसा आणि जोखीमाच्या मम्माक सांगता की तेका मेळटा प्रायज पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपीज कॅश. आणि जोखीमाक मोठ्यान ताळयो जावनी. आणि लास्ट क्वेश्चन तुका. 25 डिसेंबर क्रिसमस डे. ओके, 26 डिसेंबराक कितें सेलिब्रेशन आसता? कसलो डे आसता इनफॅक्ट? 26 डिसेंबर कितें म्हणून सेलिब्रेट करतात? तुमकां कोणाक खबर आसा? ओके, यो. बॉक्सिंग डे. आन्सर दिला बॉक्सिंग डे आणि त्यांचे आन्सर सारखे आसा. नाव सांगा तुमचे. क्रिन्सन गॉमिस. आणि तांकां मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपीज कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओके, सो आमचो हांगासर फुगोट्यांचो रावंड हांगाच सोंपता. तुमी पळयलें की फुगोट्यो खंय फुटल्यो. कांय जाणांनी आन्सरां बऱ्यापैकी दिले, कांय जाणां मातशी कन्फ्यूज आशिल्लीं. पण सगळ्यांक हांगासर जमिल्यांक मोठ्यान ताळयो जावन एक फावटी. आमचो क्रिसमस डे स्पेशल हो एपिसोडाचो आमचो पयलो रावंड हांगा सोंपता. खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसता कभी हाँ कभी ना. ओके, सो ही आसा आमची कभी हाँ कभी ना. हाची 6 पार्टिसिपंटां आणि हातूंतली जी विनर जातली तांकां मेळटले खेडेकारांचे गोंयचे पारंपारीक सुर्या मसाले. ओके, तुमचें नाव सांगा. मारिया. ओके, मारिया, तुजी क्रिसमसची तयारी जाली सगळी? जातात.
ओके अजून टाइम स्टार्ट करूंक ना जस्ट तुका विचारतले हय. ओके तुम्ही कितें करता अजून टाइम स्टार्ट जावंक ना आमचो तू कितें करता आतां घरान हा पण आय टेक केक ऑर्डर्स. ओके केक ऑर्डर्स घेता ओके व्हेरी नाईस सो आता क्रिसमस मला भरपूर ऑर्डर येतली ओके तुमचो टाइम स्टार्ट जाता आता ओके क्रिसमस सेलिब्रेशन तुमचे आता थोडे दिसान जाले ऑलरेडी स्टार्ट सो तयारी जाली तुजी कोत्ता आतां हांव करता तयारी. ओके सो घरान आनी कोण आसा हेल्प करपाक तुका माय आसा भाव आसा. ओके सो सगळी हेल्प करता वय सॉरी. ओके सो नेक्स्ट पार्टिसिपंट गोया अजून तुमचो टाइम स्टार्ट जावंक ना नाव सांगा तुमचे फातिमा ओके मॅम फातिमा तुम्ही कितें करता आमी घरान आसा घरा हावस ओके सो घरातले काम करपाक बी आवडटा वय आपूण ओके, सो सगळं तुमचे टाइम स्टार्ट होता आता आता सो बरे तू आज तुझे बरे आउटफिट घातला सो स्पेशली तुझे स्टिच करून घेतला हांवें टेलरा कडेन स्टीच करून घेतला स्टिच करून तू कपडे घालपाक आवडटा बरे बरे बरें पडटा आवडटा ओके सो आणि कितें करपाक आवडटा तुका सगळें रांदपाचें कारण रांदता? वय रेडी तुझें नाव सांग अलायना डिसिल्वा अलायना तू कितें करता हांव स्टडींग ओके विसरले ते कितें करता ते ओके तुजो टाइम स्टार्ट जाता आता तू वेगवेगळ्या एक्टिविटीजांनी पार्टिसिपेट करता आवडटा करपाक तुका आवडटा आवडटा ओके सो कॉलेजीन वता तू ना ओके जाता तशें शेवटच्या ह्या ग्रुपांतले शेवटचे पार्टिसिपंट हांगासर आसा नाव सांग तुजें सॅन्ड्रा फर्नांडीस सँड्रा तू कितें करता हांव हाऊसवायफ हाऊस वायफ ओके तुजो टाइम स्टार्ट जाता आता सँड्रा टॅटू तुवें बरो काडला हो खंयसर काडला कलांगूट कलंगूट तुका आवडटा टॅटूज काडपाक आवडटा म्हाका आवडटा आणि कलंगूट कोण गेल्लो बरोबर तुज्या गो तो गेल्लो ताका आवडटा टॅटूज तेकाय आवडटा आणि तुका भोंवपाक खूप आवडटा आवडटा म्हाका आणि तू कितें करता हरशीं म्हणल्यार हाऊस वायफ हाऊसवायफ तुज्या घरान जेवण तूच करता हांवूच करता केक केली तुवें करतले करतली ओके आणि ऑर्डर्स घेता तू ना घेयना बरें खेळटाले एक्चुली ते ओके सो आता तुमचे ओके आमच्या बरोबर हांगासर फादर सॅबी आसा ओके सपोज क्रिसमसा कडेन तुमकां जर एक वीश दिलो की क्रिसमसाची तुमकां एक वीश तुमचो ग्रांट जातलो जाल्यार तुमी कितें वीश करतले दुसरो आनी एक वीश ओके कळूंक ना हांकां अजून तुमी कितें करलें तें ओके सो तुमचो टायम स्टार्ट जाता आतां ओके सो तुमी हांगासर सगळ्यांक हांगासर एकठांय केला सो तुमकां त्रास जाले एकठांय करपाक सगळीं रोखडीच आयली चड त्रास जावना जाऊन ना ओके, नाव सांगा तुमचें. मार्सेलो 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 तुम्ही कितें करता कामाक वयता कामाक करता ओके सो तुमचो टायम स्टार्ट जाता करता कामाक सो आज ऑफ घेतला तुमी हय म्हाका दिसता प्रायज कोणाक व्हरपाचो ना दिसता वा ओके दोन फुडें मातशें फुडें दोगांय फुडें ओके तुमचें नाव सांग पेपिच्युअल फर्नांडीस तूं कितें करता हांव घरांत काम करता शिकयता बी शिकयता तुजो टायम स्टार्ट जाता आतां तूं शिकयता सो ट्युशन्स घेता तूं ट्युशन घेना हांव इस्कॉलान घेना शेवटचे पार्टिसिपंट प्रायज व्हरपाकूच जाय तुवें ओके नाव सांग नान्सी नॅन्सी कितें करता आय एम वर्किंग वर्किंग पोरबोरी ओके सो तुजो टायम स्टार्ट जाता कामाक वता तूं सो सदांच अप एंड डावन करचो पडटा तुका या आय हॅव टू डू दॅट कोंकणीन उलयल्यार मातशें बरें ओके. कित्याक हय आनी वोय. ना तें वोय ओके, करचें परत पडटा. start सो म्हाका दिसता कवी ना हाजो प्रायज आमी कोणाकूच दिवंक शकना ओके वॉलंटरी जर कोण येता हांगासर जाका दिसता की आपूण हय आनी ना म्हणूं शकना ते येवं शकता एलिस माय नेम इज एलिस ओके एलिस ट्राय करतले आमच्या बरोबर रावन आनी ते म्हणटा की आपण कॉन्फिडंट आसा की हय आनी ना म्हणचें ना ओके एलिस तूं कितें करता हांव रिटायर्ड टायर्ड कितें कसले जॉबाक आशिल्ले सेक्रेटरी ओके सो तुजो टायम स्टार्ट जाता आतां सो तुवें हांगा सगळ्यांक पळयलें सगळींच हय आनी ना म्हणटा सो तूं कॉन्फिडंट आसा तूं हय आनी ना म्हणचें ना म्हणून ट्राय करतले व्हेरी गुड ओके सो क्रिसमस जो लागीं पावला सो क्रिसमसची सगळी तयारी केली तुवें तयारी आसा तयारी आसा ओके तुका वेगवेगळ्या गेमीन पार्टिसिपेट करपाक आवडटा आवडटा ओके आनी भुरग्यां खातीर वेगवेगळ्यो गेमी घेतना तूं पार्टिसिपेट करता केन्ना 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 ओके आनी क्रिसमस म्हळ्यार तुमचो भरपूर बोवाळ आसता न्ही सो फ्रेंड्सागेर वता की ना केन्नाय ओके केक करता तूं घरा कडेन करता करता ओके
आणि केक करपाक आवडटा तुका? आवडटा. ओके सो कभी हा कभी ना हेजे विनर आमकां हांगासर मेळ्ळा. मोठ्यान ताळयो जावनी एलिसा खातीर आनी एलिसाक मेळटा खेडेकरांचे गोंयचे पारंपारीक सुर्या मसाला. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओके सो म्हाका दिसता आतां एक ल्हानसो ब्रेक घेवया आनी ब्रेक उपरांत रोखडेच परत येवया. खेडेकार सूर्या मसाले द गोवन स्पाइस हाऊस. तुमच्या जेवणाची रूच वाडोवपा खातीर घेवन येता गोंयचे पारंपारीक मसाले, पापड आणि हेर उत्पादनां. मिरची पावडर, हळदी पावडर, कोथमीर पावडर, गरम मसालो, मटन चिकन मसालो, लोणचे मसालो, सांबार मसालो पापड आणि तरेकवार मसाले. खेडेकर सूर्या मसाले द गोवन स्पाइस हाऊस. ब्रेक उपरांत सगळ्यांचे परत एक फावटी स्वागत. खंय आमचो फुडलो रावंड जो आसता आमचो टॅलंट रावंड आनी पिल्यान हांगासर आमकां एक टॅलंट मेळ्ळा. ताचें नांव आसा वेलेंको आनी तो आमच्या खातीर एक कातर म्हणून दाखयतलो. रायट. बेस्पेराची कोंबी आसली मोजी, कोंब्या दिसती पडल्यार बोरी लोजी, कितलीच तांत्या घालूंक जाल्ली राजी, पेद्रूच्या कोंब्यान वाट लायली कोंबयेची. कोंबो रडटा कॉक कॉक कॉकरे कॉक कॉक कॉक, कोंबो भायर रावन गुडाचे काडटा जोक. तो म्हणटा कॉक 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 कॉकरे कॉक कॉक कॉक, हें आयकून गुडान मोजे कोंबेक येता जोक. बोकडी बसलेली एक पावो लंगडो, ती तिनूच पांयांनी बोकड्या लागीं झगडो. तिच्या दुदान हांवें दुडू केल्लो रोखडो, ती काय नाडूंक येता जुवांवचो बोकडो. बोकडो म्हणटा मे मे, म्हणटा मे मे मे, म्हणटा भायर यो बोकडे दाखयता कितें. बोकडी म्हणटा मे मे, म्हणटा मे मे मे, म्हणटा हांव जाणा तुका जाणा जावं पळय तें. व्हेरी नायस वेलेंको. आणि तुवें परफॉर्मन्सीस बी केला केन्ना? खंय करता? स्कुलान बी करता? स्कुलान करता. ओके सो स्कुलान तूं सारको पॉप्युलर आसा सिंगर म्हणून. हय. तुजे सगळे हांगा फ्रेंड्स सुद्दां बसून जेन्ना परफॉर्मन्साक हांवें उलो केल्लो, कोण परफॉर्मन्साक हांगासर आसा तो सगळे हांगासर भुरगे वेलांकूच पोट दाखयताले. सो मोठ्यान ताळयो आनी एक फावटी तुज्या खातीर. आणि वेलांकूक मेळटा हो स्पेशल प्रायज पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान हो फूड वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओके सो हांगासर आमचे मदीं आनी एक टॅलंट आसा कार्मेन सुवारीस आनी ती आतां आमकां परफॉर्मन्स करून दाखयतली. फुडें यो. काय बरें सोबीत गोवा, 3 लेत्रांचें तुजें नांव, जाता तितले बेगीन सुदारप तुजें जावं. आयकोन तुजी खबर मारूनशी दिसता दाव, कित्याक आमचो झोलमाचो गांव. साबार वर्सां परदेसान आमी रावून, गोंया वेता सगलीं तेरा आमी भोंवून. वाटेर कांसाद जावन आमी वेता भावोन, हे सगलें विसरता गोंया पावोन. खरेंच गोवा तुजो वालोर कोणें करूंक नेजो, थोडे पूत तुजे गोवा गोंयकार म्हूण नकलोसो. उगडास तुजो काडल्यार तुका लाय म्हणो तुजो, आतां तांकां उगडास येता तुजो. कार्मेनान आमकां बरें गोवाचें आनी गोंयकारांचें दर्शन करून दिलें आपल्या सुंदरशे ह्या सॉंगान. आनी खरेंच परत एक फावटी मोठ्यान ताळयो तेज्या खातीर. आनी कार्मेनाकूय मेळटा हो प्रायज स्पेशल फूड वाउचर जो स्पॉन्सर केला आमकां पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांच्यांनी. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू सो मच. थँक्यू. ओके आतां वेळ जाल्लो आसा सगळ्यांच्या आवडीचो रावंड जो आसता नेम मारा प्रायज जिका. सो नेम मारून हांगासर कोणाक प्रायज मेळटा पळोवया. आनी नेम मारा प्रायज जिका हो रावंडाक आमी सुरवात करता. सुरवात आमी पुष्पा पासून करतली. ओके रेडी पुष्पा? हय. ओके नेक्स्ट आतां ट्राय करतले मारिया. ओके मारियान कप हिट केले पण त्या कपा कोणाक प्रायज नाशिल्लो. ओके आतां फियोना ट्राय करतले. ओके आतां ट्राय करतले रोजी. आतां ट्राय करतले मारिया. ओके जॉन ट्राय करतलो आतां.
आता डायगो ट्राय करतले डायगो यांचो प्राइज आसा तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 200 रुपीजचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके हांगासर लुसी ट्राय करतली. मार तेजे मार. ओके मोठ्यान ताळयो सोनी तिच्या खातीर. ओके मॉरिस ट्राय करता. ओके नेक्स्ट. ओके आता ट्राय करता ऑड्री. ओके ट्रिजा ट्राय करता. ट्रिजान 2 कप उडयला. भितर एका कपान ताका प्राइज नाशिल्लो आनी दुसऱ्या कपान ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 300 रुपीजचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके आता कर ट्राय तानिया. ओके आता ट्राय करता फ्रांसिस फाटी. नेम मारा प्राइज जिका हो रावंड आमचो हांगा सोंपता. हांगासर प्राइजीस आशिल्ले ते वाउचर मागीर गरम मसाला पॅकेट आणि 300 रुपीज कॅश. सो हे प्राइजीस कोणाकूच मेळूंक ना आनी जेंकां प्राइजीस मेळ्ळा ओके आनी प्राइज उरला 200 रुपीज कॅश. सो जेंकां प्राइजीस मेळ्ळा तांकां कॉंग्रॅच्युलेशन. जेंकां प्राइजीस मेळूंक ना तांकां नेक्स्ट राउंडान ऑल द बेस्ट. फुडलो राउंड खेळचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. विसा उपरांत सगळ्यांचे परत एक फावटी स्वागत. खेळुया आमचो फुडलो राउंड जो आसता आमचो हटके राउंड. आनी हटके राउंड ह्या राउंडाक आमकां आतां लागतले ते कप केक. सो कप केक घेवन आमी कितें हटके करपाचे आसा तुमकां थोड्याच वेळान पळोवपाक मेळटले. ओके सो हांगासर तुमी पळोवंक शकता की आमचे हांगा पार्टिसिपंट हटके राउंड खेळपाक रेडी आसा. तांकां आमी सगळ्यांक दिला कप केक्स आनी तेंच्यांनी करपाक जाय इतले तेंचे हात तेंच्यांनी फाटीं धरपाक जाय, तकली बँड करपाक जाय आनी तोंडान ती केक खावपाक जाय. टायम आसतलो 1 मिनटाचो. एक तर सगळ्यांक पयली जी केक सोंपयता ती जातली विनर किंवा जी मॅक्सिमम केक सोंपयता ती जातली विनर. एकाच बरोबर खावूंक शकना कित्याक ऑलरेडी ताका पेपर आसा. सो तुमी एकाच बरोबर सॉल्वूय करूंक शकची ना. पेपर खावपाक जाय जाल्यार खावंक शकता तशें कांय ना. ओके सो ऑल द बेस्ट सगळ्या पार्टिसिपंटा खातीर. ओके स्टार्ट. क्लॅप क्लॅप. ए ओके सो कोण विनर सांगा. काबर हांगा जाला. हांगासर काबर जाला केक ऑलरेडी खाल्ला. हांगासर हेणे विथ तो पेपरा सकटूच खाल्ला एक्चुअली. तो ताका लागून तुजो सोलो जावंक ना तो. ओके सगळ्या पार्टिसिपंटांक मोठ्यान ताळयो घेवनी पयली. हटके राउंडचे विनर जाता टोनी फर्नांडीस आनी तांकां मेळटा खेडेकरांचे गोंयचे पारंपारीक सुर्या मसाला. कॉंग्रॅच्युलेशन.
हटके रावंड उपरांत आतां वेळ जाला आमचो डान्स रावंड खेळपाचो. सो ही सगळी आसा आमची पार्टिसिपंट जी आतां हो फ्लोर जो आसा ती रॉक करपाची आसा सारकी आनी डान्स रावंडाक ही सुरवात करतली. मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन. आनी हांगासर एक आमी स्पेशल प्रायज दिता स्पेशल पार्टिसिपंटा खातीर. मिस्टर पिकाडो हे आमचे स्पेशल डान्सर हांगा आमी डिक्लेअर करता आनी तांकां मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान एक स्मॉल गिफ्ट. ओके, थँक्यू सो मच. थँक्यू. आनी आतां खेळुया आमचो आयच्या क्रिसमस डे स्पेशल भागांतलो शेवटचो रावंड जो आसता चक दे रावंड. खेळुया आयच्या भागांतलो शेवटचो रावंड आनी आमची सगळी पार्टिसिपंट रेडी आसा आनी तांकां आमी दिला ह्यो सगळ्यो फोली तांच्या हातीन दिल्या आनी तांकां टायम आसतलो 1.5 मिनट ते 2 मिनटाच्या मदीं आनी तेंच्यांनी ही जी फोल आसा ही आपल्याक फूल रॅप करपाक जाय. मॅक्सिमम जी फोली रॅप करतली आपल्या स्वताक ती जातली ह्या रावंडचे विनर आनी तांकां मेळटले पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश. सो पळोवया हो प्रायज कोणाक मेळटा आनी क्रिसमस डे स्पेशलचो चक दे रावंडचो विनर कोण जाता तो. ओके, सो सगळ्यांक ऑल द बेस्ट. गेम तुमकां सगळ्यांक कळ्या. अनिशा आणि अनिशाक मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान 500 रुपीजचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन अनिशा. We have come to an end of today's beautiful program that was sponsored by proprietor of Pan Aroma Restaurant, Mr. Ratish Naik and Surya Masala. We thank each one of you for coming here and making this program a success. The team of Prudent TV. We cannot forget his father, Sabi, who has worked tirelessly in making this event, along with the youth, the catechists and the children and their parents. So I think each one of us present here requires a big round of applause. Thank you, Prudent TV, for your great support and helping us to enjoy this day. पिलेन हांगासर घेतिल्लो आमचो क्रिसमस डे स्पेशल जरा हटकेचो आयचो भाग हांगाच सोंपता. सगळ्यांक तुमकां परत एक फावटी क्रिसमसची खूब खूब परबी. ही क्रिसमस तुमी उमेदीन आनी सगळी एकठांय मेळोन मिसळून सेलिब्रेट करा आनी खूब खूब सगळे कडेन उमेद पसरायात. तोपर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा